पळयतात प्रुडंट मिडियाची हॅलो दोतोर ही कार्यावळ. आयज आमचे बरोबर आसात गोंयचे नामनेचे इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट डॉक्टर उदय खानोलकर. म्हाका दिसता डॉक्टर आमी जेन्ना गोंयच्या सगळ्या जॉग्रफी किंवा डायटरी हॅबिट हे सगळ्या विशीं उलयता तेन्ना अतिशय एक म्हत्वाचो प्रश्न सगळ्यांच्याच मनान आसतलो. मे बी दॅट थोड्यांचे आमचे कॉल चुकल्या किंवा मातशे मिस जाले. बट आय वूड लायक टू आस्क यू वन थिंग की तुमी खुबशे फावटी म्हणटा की हार्ट अटॅक आयलो किंवा काळजाचें कितें अशें ग्रॉस हें आसलें जाल्यार एक गोल्डन पिरियड म्हणून आसता. तर हो गोल्डन पिरियड म्हणजे कितें आनी ह्या वेळार कितें करपाक जाय किंवा वॉट इज द लायन ऑफ मॅनेजमेंट ऑर हाव यू एड्रेस दीस इश्यू? गोल्डन पिरियड म्हणजे कितें? द गोल्डन पिरियड इज अप्रॉक्सिमेटली 1 to 3 hours हार्ट अटॅक जातकूच. कारण कितें, हार्ट अटॅक जेन्ना जाता तेव्हा हार्टाची शीर आसता पळय ती सडनली ब्लॉक जाता, थंय ब्लड क्लॉट येता आनी तो ब्लड क्लॉट जो पर्यंत थंय उरता तो पर्यंत मोर अँड मोर हार्ट विल गेट डॅमेज. चड चड हार्ट डॅमेज जायत जाता. इट इज मोर लायक अ वेव, लाट कशी आसता हार्ट अटॅकाची तशी. सो 3 वरां भितूर जेन्ना ट्रिटमेंट सारकी करता तेन्ना आनी तो ब्लॉक काडटा, तो ब्लड क्लॉट काडटा तेन्ना रिकवरी ऑफ द हार्ट जी आसता ती बरी जाता. डॅमेज कमीत कमी उरता आनी रिकवरी केन्ना केन्ना फूल 100% रिकवरी जाता. आता हो ब्लड क्लॉट आसा काडचो कसो? एक तर मेडिसीन दिवन. पण ही मेडिसिन्स आसा जे थ्रॉम्बोलिटीक एजंट्स आमी म्हणटा ती 3 वरां भितूर दिवपाक जाय. केन्ना केन्ना 4-5 वरां पर्यंत यू कॅन एक्सटेंड. पण त्या उपरांत कितें जाता, द इफेक्ट जो तेंचो आसता तो कमी कमी जायत उरता आनी हार्ट चड डॅमेज जाता. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज समजा एन्जिओप्लास्टी केली, इमर्जन्सी एन्जिओप्लास्टी केली जेन्ना हार्ट अटॅक आसता तेन्ना ती इमर्जन्सी एन्जिओप्लास्टी यू कॅन इवन वेट फॉर 4-5 hours 6 hours आनी करपा जाता. आनी ब्लड क्लॉट डिजॉल्व एन्जिओप्लास्टी करून तो भायर काडपा जाता आनी एनेस्थेशिया बी कांय दिवपाची गरज ना. ताका म्हणटा इमर्जन्सी एन्जिओप्लास्टी इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. अशें इन द गोल्डन आवर पिरियड तो पेशंट आसा तो दोतोरा लागीं त्या पिरियडान सारको पावलो तर मेडिसीन नाल्यार इमर्जन्सी एन्जिओप्लास्टी करून ते हार्ट साल्वार करपाक जाता. आनी जितलो बेगीन करता तितले चड हार्ट ताका गोल्डन पिरियड म्हणटा. आनी ताका लागून जेन्ना द पेशंट हॅज टू रीच क्वॉलिफायड हॉस्पिटल वेर फॅसिलिटीज आर अवेलेबल एज फास्ट एज पॉसिबल. मातसो डॉक्टर आमकां प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो, विचार प्रश्न विचार आयकूं येता. मला काळजान न्हू दुखता मातशें केन्ना? आनी फुडल्यान दुखल्या उपरांत फाटल्यानूय दुखता. ते कित्याक लागून डॉक्टर दुखता? केन्नाच्यान दुखता, केन्ना दुखता, कितें केल्यार दुखता? केन्नाच्यान दुखता, कितलो तेंप जालो? दोतोर जाले आतां 1 वर्सभर जाले मातशें. आनी तुमची वर्सां कितली, पिराय कितें? माझी 51 आसा. अच्छा, कसली वखदां बी घेता? चालू आसा. कसली? प्रेशराची आसा, हाफ घेता. म्हाका सांगात तुमकां कितें केल्यार काळजान दुखता? चल्ल्यार दुखता, काम केल्यार दुखता, न्हिदल्यारूय दुखता, बसल्यार दुखता अशें विचारता हांव. हय अशें मातशें मातशें दुखता म्हाका डॉक्टर. केन्ना कितें केल्यार दुखता? काम केल्यार वणवे घातले काय दुखता. मागीर बस वॉकिंग करीत जाल्यार काय जायना. वॉकिंग केल्यार काय जायना? व्हेरी गुड. वणवे घातले काय ना तें दुखता. अच्छा. तर म्हाका दिसता ओणवे घालतकूच तुका दुखता हेचो अर्थ चड करून तुका हार्टाचो प्रॉब्लेम ना. बरोबर. पण तुगेले वय 51 years, तुका ब्लड प्रेशर आसा. ताका लागून एक फावटी तुजो जो दोतोर आसा ताच्या लागीं वच आनी ताका सांग तुका एक स्ट्रेस टेस्ट करपाक जाय. चड करून तुजी स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल येतली. कारण ओणवे घालून दुखता म्हटल्यार कितें की युअर मसल चेस्टाचे जे मसल्स आसता तातूंत कितें तरी मातसो प्रॉब्लेम आसूं शकता विच इज अ मायनर प्रॉब्लेम. बरोबर. पण म्हाका तरी दिसना हो हार्टाचो प्रॉब्लेम म्हणून. पण एक स्ट्रेस टेस्ट करून घेतलेली बरी कारण ब्लड प्रेशर आसा, एज 51 आसा. आनी ब्लड जर स्ट्रेस टेस्टाचेर आयलें की हार्टाचो प्रॉब्लेम आसपाक शकता देन त्या प्रमाणे इन्व्हेस्टिगेशन ट्रिटमेंट करपाक शकता. चड करून म्हाका दिसना हो हार्टाचो प्रॉब्लेम आसा. पण दोतोर लागीं वचून मातशें कन्फर्म कर ही टेस्ट करून. बरोबर. मातसो डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. My mother is 70 years old. Yeah. And last year my Dr. Uday Kanolkar has done his angiography. Yeah. Because one time she became very restless and she was breathless and we took her to Dr. Oscar and he referred to doctor for angiography. Yeah. Now what happened, she was completely well and now last year in the month of March, she had done the angiography and this year she was completely well. But all of a sudden she had a knee problem and we had done her knee replacement this last month only. Yeah. Now for the past 12 days
became, she's in the hospital because she's completely okay, fine, there's no problem, the stitches are removed, she's able to walk and everything, to do everything. But now what happened, she's slightly the sugar went down and she was admitted in the hospital. She's okay. And now doctor is saying like she got a slight stroke, he's saying. Like the pressure is on the heart, and when the last year when doctor had done the angiography, doctor said her heart is so healthy for the next 5 to 10 years she won't have any problem. I just wanted to know whether it is really a heart attack, because the last time how she had become breathless, this year also she became the same thing, like same the way she was. Like she became breathless, she couldn't move, and then they put her on oxygen. And still she's in the hospital. She's 70 years old. Yeah? Yeah. Thank you. Yeah. Now, the one thing we know की तिका 1 वर्सा पयलीं हार्टाचो प्रॉब्लेम नाशिल्लो, पण तिचे वय 70 year old. Yeah. आणि तिका फाटल्या फावटी ब्रिदींग प्रॉब्लेम जाल्लो, ह्या फावटी सुद्धा ब्रिदींग प्रॉब्लेम जाला. करेक्ट. तर ब्रिदींग प्रॉब्लेम कित्याक जाता? जर हार्टाचो प्रॉब्लेम असल्यार जावं शकता, लंग्स प्रॉब्लेम असल्यार तरी सुद्धा जावपाक शकता ब्रिदींग प्रॉब्लेम. तर ह्या फावटी जो प्रॉब्लेम जाला ब्रिदिंगा खातीर, ब्रेथलेसनेस जाला, तो तिका लंग प्रॉब्लेम आसा काय ना, काय हार्ट प्रॉब्लेम आसा काय ना. कारण कितें, जरी फाटल्या वर्सा एंजियोग्राफी नॉर्मल असली तरी एज आय सेड, एज जी आसा, यू कॅनॉट रिव्हर्स द एज बॅकवर्ड. सो शी मे हॅव डेव्हलप्ड अ माइल्ड हार्ट प्रॉब्लेम. आणि समजा जर इकोकार्डियोग्राफी करून पळयले आणि इकोकार्डियोग्राफी जर नॉर्मल असली जाल्यार त्याचो अर्थ कितें की ब्रेथलेसनेस मे नॉट बी बिकॉज ऑफ हार्ट, इट मे बी बिकॉज ऑफ सम लंग प्रॉब्लेम. अँड टू रिकन्फर्म बाय चेकिंग अप हर लंग्स ऑल्सो. जर सगळे नॉर्मल आसा, लंग प्रॉब्लेम येना, हार्ट प्रॉब्लेम येना, तर मागीर आता सध्या तिचे ऑपरेशन जावन 15 दीस जाले की आनी 1 महिनो 1.5 महिनो सोडून मागीर फूल बॉडीची चेकअप करपाची. अच्छा डॉक्टर, मातसो आमकां एक सब क्वेश्चन विचारता. म्हणजे सिन्स दीस पेशंट इज ऑपरेटेड फॉर द नी, तिका एखादो एम्बॉलिझम किंवा अशें कितें तरी कारण आसूं शकता? आसूं शकता. ताकाच लागून हांवें म्हटलें की जे ब्रेथलेसनेस आसा कुड बी बिकॉज ऑफ लंग प्रॉब्लेम. एम्बॉलिझम म्हटल्यार कितें, स्मॉल क्लॉट्स गोईंग इन टू द लंग गिविंग रायज टू ब्रेथलेसनेस. सो लंग प्रॉब्लेम आसपाक शकता, आसा तशें ना. पॉसिबल, कारण ती मातशी बॅड रिडन उरल्या आसतली, थोडेशे एज फॅक्टर आसा. म्हाका सांग डॉक्टर, की आमी उलयताले न्हय की केन्ना केन्ना अशे जे बॅड रिडन पेशंट आसता किंवा ऑपरेटीव पेशंट आसता, अशा पेशंटांक कशा प्रकारचे हार्ट प्रॉब्लेम्स डेव्हलप जावं शकतात? म्हणजे खुबशे फावटी पोस्ट ऑपरेटीव किंवा आणि स्पेशली अबव एज ऑफ 60, कारण खुबशे फावटी आमी पळयतात, कारण लोकांचे ते लक्षान येना. लोक म्हणटा पेशंट हॉस्पिटलान आसलो तरी पण कोणें केअर घेतली ना, किंवा म्हणजे लॉट ऑफ एलिगेशन्स कम. बट वॉट कॅन हॅपन एज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस म्हणा, किंवा बिकॉज ऑफ कितें जाता की जेन्ना हॉस्पिटलान तुम्ही ऑर घरा कडेन सुद्धा जेन्ना बेड रिडन म्हणटा, खूप दीस तुम्ही बेडाचेरूच आसता. समजा पॅरालिटीक अटॅक पेशंट, पॅरालिटीक अटॅकाचो पेशंट असलो जाल्यार कितें, नाल्यार ऑपरेशन जावन तो बेडार आसा चड दीस, तेन्ना कितें जाता, वॉटर कंटेंट जो बॉडीचो आसता तो कमी जाता. आणि एकाच जाग्यार न्हिदल्या कारणान पायाच्यो ज्यो शिरो आसा तातूंत ब्लड क्लॉट जाता, वॉट वी कॉल एज व्हिनस थ्रॉम्बोसिस, डीप वेन थ्रॉम्बोसिस. आणि समजा एक तातूंतले जो ब्लड क्लॉट जाता तो एक इल्लोसो सुद्धा ब्लड क्लॉट तातूंत डिस्लॉज जालो, तो डायरेक्टली तो सर्क्युलेशना भितूर लंग्सांत वता आणि लंग्सांत वतकूच तो लंग्स ब्लॉक करता. ताका म्हणटात पल्मनरी एम्बॉलिझम. इट कुड बी सडनली फेटल. इट कुड बी सडनली फेटल. आणि ताका लागून पेशंट जे बेड रिडन आसता तांकां पायाची फिजिओथेरपी दिवपाक जाय. ताणें जर स्वता करपाक जाय नाल्यार फिजिओथेरपीसून पॅसिव फिजिओथेरपी दिवपाक जाय. वॉटर कंटेंट कमी जावपाक जायना म्हणून डिहायड्रेशन जावपाक जायना म्हणून उदक चड पिवपाक जाय. अँड पायाची मुवमेंट करपाक जाय, कारण पायांत भितर ब्लड क्लॉट जाता, सडनली जावपाक शकता. बरोबर. इट वील टेक हार्डली फ्यू सेकंड्स फॉर दीस ब्लड क्लॉट. आणि असोच जो प्रॉब्लेम आसा तो एअर ट्रॅव्हलान सुद्धा जाता. करेक्ट. जेन्ना तुम्ही एअर ट्रॅव्हल, एस्पेशली इंटरनॅशनल एअर ट्रॅव्हल, वेर एअर ट्रॅव्हल इज फॉर 6 hours 8 hours एंड यू सिटींग इन वन पोझिशन, तेन्ना कितें जाता, पयलीं म्हणल्यार ते केबिनान ड्राय एअर आसता, मॉइश्चर नासता, ताका लागून तुम्ही डिहायड्रेट जाता. आणि एकाच जाग्यार बसल्या कारणान पायाच्यो शिरो आसता तातूंत ब्लड क्लॉट जाता. जेन्ना डेस्टिनेशनार तुम्ही उठता तेन्ना सडनली तो ब्लड क्लॉट लंग्सा भितर वता आणि पल्मनरी एम्बॉलिझम जाता. तसोच पल्मनरी एम्बॉलिझम बेड रिडन पेशंटाक, एस्पेशली एल्डरली पेशंट किंवा कॅन्सराचे ऑपरेशन जाल्ले पेशंट जे खायना जेयना, किंवा पोटाचे ऑपरेशन जाल्ले पेशंट जे खायना जेयना सारखे, तांचे डिहायड्रेशन जाता.
नाल्यार जेन्ना पांय फ्रॅक्चर जाता आनी पांय मूव करपाक जायना तशा पेशंटाक पांया भितर ब्लड क्लॉट जाता आनी तांकां पल्मनरी एम्बोली जावन तांकां प्रॉब्लेम जावपाक शकता. बरोबर. मागीर डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. Hello. Yeah. I'm calling from Borivali. Yeah. How far is it advisable to take Dispirin tablets after 40, means brand like Ecosprin and all, and whether it should be taken daily or on alternate days? हा म्हणजे दिस इज प्रिव्हेंटिव्ह यू आर आस्किंग काय प्रॉब्लेम आसा Preventive. I'm asking about preventive. And दुसरा आणि क्वेश्चन असा. विचारत. आजूच हांवें पेपरान वाचला की one of the eminent cardiologists from Goa. Yeah. He has written about medical ethics. Angioplasty is often forced upon the patient. I just want to know the comment of Dr. Khanolkar on this. बरं सर. It is often forced upon the patient. Thank you. I think you have got two valid points here. एक तर इकोस्पिरीन जे आम्ही ॲस्पिरीन म्हणटा ती मदीं एक ट्रायल आयिल्ली मेडिकल ट्रायल वीच शोज दॅट जेन्ना तुमी ॲस्पिरीन घेता यू कॅन प्रिवेंट हार्ट प्रॉब्लेम. पण जेन्ना ते हार्ट प्रॉब्लेम प्रिवेंट करता सम पेशंट्स हू आर ऑन ॲस्पिरीन तांकां ब्रेना भितर ब्लिडींग जाल्लें. आय सी. So that was the complication which occurred. And that is why the trial was stopped. And the trial was stopped because the side effects of taking aspirin without any problem were much more than the positive effect. Correct. Second point he has raised about Dr. Kulaso, writing in the newspaper that unnecessary angioplasty. If you the article जर बऱ्या प्रमाणात तुम्ही वाचले आणि analyze केले जाल्यार he is quoting an article in America. He has not commented about Goa. Correct. And American healthcare is the commercial capital of the world. I see. Where commercialization of healthcare has occurred and started and spread all over the world. ताणे स्पेसिफिकली तातूंत म्हटला की अमेरिकेन अशें जाता आणि 35% पेशंटाक फक्त एंजिओप्लास्टी करपाची गरज आसा. आणि ताणे जो तो पॉइंट काढला डॉक्टर कुलासोन एब्सोल्युटली व्हॅलिड. कारण कितें गोंयान आमी अजून पर्यंत कमर्शियल जावंक ना. बरोबर. ताका लागून हो प्रॉब्लेम जो आसा एंजिओप्लास्टी एंजिओग्राफीचो अजून पर्यंत गोंयान येवंक ना. आणि आमी प्रयत्न करपाचो ऑल ऑफ अस जे कुलासोन बरयला ते खरें. आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाचो की अशें कमर्शियलायझेशन गोंयान जावपाक जायना म्हणून. बरोबर. करेक्ट. म्हणजे वी आर स्टील इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एथिक्स, मेडिकल एथिक्स. येस. And he has specifically mentioned it is on America and not in India. Good. Well, let's hope that this trend will continue because we also have a long heritage. म्हणजे आमच्याकडे देवाक ईश्वर मानपाची प्रथा आशिल्ली ती तशीच उरतली आणि त्याच लोकांच्या भावनेंतल्यान हो जो व्यवसाय अशें म्हणच्या परस हे जे नैतीक कर्तव्य आसा ते डॉक्टर बऱ्या तरेन निभयतले असो आमचो एक आशावाद आसा. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. या. हांव वैशाली कामत फोंडेच्यान उलयतां. वैशाली बाय प्रश्न विचार. म्हजो चलो 32 years old आसा. या. ताका फाटल्यान ताच्या मानेंतल्यान सामकें वयता, ताची शिरो मानेच्यो वयतात. ताका प्रेशराची हरशी ना, मदीं ताका जाल्लें प्रेशराचें. पूण ताका ते रिलेटेड कित्याक खातीर जावपाक शकता म्हणजे ताची मानेच्यो शिरो कित्याक लागून वयतात आनी आमी खंयच्या डॉक्टराक कन्सल्ट केल्लें बरें हें म्हाका कळपाक आशिल्लें. ओके. तर मानेच्यो शिरो वळटा आणि ब्लड प्रेशर हे एका 34 वर्षाच्या मनशाक आसा. तर यू हॅव टू कोरिलेट ऑल दिस इज लायक अ जिक्सॉ पझल. बरोबर. ओके. आता समजा जर 34 वर्षाच्या मनशाची ब्लड प्रेशर असून सुद्धा ते कंट्रोल आसा नथिंग टू वरी. आणि जर मानेच्यो शिरो वळटा तर इट कुड बी स्पाझम. ते हांगाचे मसल्स आसता पळय तेजे स्पाझम आनी ताची चड तकलेक त्रास करून घेवपाची गरज ना. मानेचे एक्सरसाइजीस केलो जाल्यार पुरो. आणि ह्याच्या खातीर एक म्हणजे एका फिजिशियनाक विचारपाचें आणि हो कॉल फोंड्याचो आशिल्लो. फोंड्याच्या खंयच्याय फिजिशियनाक जर विचारलें की ब्लड प्रेशर बरें आसा काय ना आणि मानेच्यो शिरो आणि ब्लड प्रेशर हातूर कोरिलेशन आसा काय ना आणि जर नासलें जाल्यार एक ऑर्थोपेडीक डॉक्टर जो फोंड्याचो कोणूय ऑर्थोपेडीक डॉक्टर आसा ताका दाखोवपाचें आणि तो सांगतलो एक्सरसाइज बी कितें करपाचें आणि कितें प्रॉब्लेम आसल्यार ते सॉल्व करतले. आणि एक म्हणजे एडिशनल म्हणजे डॉक्टर ह्या भुरग्याचो आमी प्रोफेशन विचारूं ना. एखाद्या वेळेस जर कॉम्प्युटर लॉंग टायम म्हणजे एर्गोनॉमिकली नॉट डिझायन्ड चेअर किंवा जो दीसभर अशें वयर पळयता किंवा जाल्यार सुद्धा दॅट मे बी वन ऑफ द रिझन. पॉसिबल.